नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वर्स 2011 सोपून 2012 जाता सुरू. नव्या वर्साक येवकार दिवंक लाखांनी देशी विदेशी पर्यटकांची गोंयच्या दर्यावेळांनी गर्दी. पळयात गोंय दिता वर्स 2012क येवकार. काँग्रेसीन मोगो कडेन युतीचो अजून सोडूंक ना यत्न. ब्रार म्हणटा राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी मोगोच्या युतीची चर्चा निमण्या पावंड्यार. काँग्रेसीचे 101 संभावीत उमेदवारांची वळेरी पावली दिल्ली. भाजपाचो काणकोणचो आमदार विजय पै खोत काँग्रेसीचे वाटेर. भाजपाक 5 मेरेन प्राज. काँग्रेसीची दारां उक्ती. गोंय प्रभारी म्हणटा विजयाक घेवपाचो चल्ला विचार. विजय मात वग्गी. आनी खेळामार वास्को किंगफिशर प्रो लिगान कळंगूट असोसिएशना आड सांताक्रूज क्लब कावेलोसीची मॅच 1-1 बादाबाद. दोनूय पंगडाच्या पयल्या हाफांत गोल. आता खबरो विस्तारान. वर्स 2011 सोंपलें, 2012 सुरू जाता. नव्या वर्साक येवकार दिवंक लाखांनी देशी आनी विदेशी पर्यटकांनी पार्टी डेस्टिनेशन गोंयच्या दर्यावेळांनी आनी शारांनी गर्दी केल्या. मात हे फावट वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान सरकारी व्हीआयपींक पुलीस सुरक्षा दिवंक ना. पळयात गोंय दिता वर्स 2012क येवकार. गोंय पार्टी डेस्टिनेशन म्हूण सामकें फामाद. 2011च्या निमण्या दिसा पार्ट्यो करपाक लोकांनी दर्या देगांनी बरीच गर्दी केल्ली. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक लाखांनी देशी आनी विदेशी पर्यटकय गोंयांत आयल्यात. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक पर्यटकांची गर्दी पडल्या. शेजारच्या राज्यांतल्यो शेकड्यांनी गाडयो वता वता थंय रस्त्या कडेन पार्क केल्ल्यो दिसतात. कोलवा, मिरामार आनी हेर दर्या देगांचेर नव्या वर्साक येवकार दिवपी पर्यटकांची गर्दी पडल्या. बॉलिवूडांतलो फिल्म अभिनेतो राजेश खन्ना, क्रिकेटर सुरेश रायना, केनियाचो पंतप्रधान गोंयांत आयल्यात. कझाकस्तानाचो राजदूत दोले कॉनिशे गोंयांत आयला. दाबोळे देवपी विमानां सामकी भरून देंवतात. हातूंतल्या चडशा पर्यटकांची गोंयांत येवपाची ही पयलीच खेप. Now 2 days I had just planned to celebrate 31st night at the Goa beach and see around the localities here. Yeah, this is for the first time and I liked it so much. Next year again we will try to come. Here we will have party in the cruise. 31 डिसेंबराचो सूर्यास्त हो 2011चो निमणो सूर्यास्त. ह्या मावळट्या सूर्याक बाय बाय करपाक लाखांनी पर्यटक गोंयांत दर्या देगांचेर एकठांय आयिल्ले. 2011क येवकार दिवपाक मिरामार, कळंगूट, बागा, हणजूण, कानोळे आनी कोलवा ह्या दर्या देगांनी विदेशी पर्यटकां वांगडा देशी पर्यटकांची गर्दी दिसता. नवे वर्साच्या पार्ट्यांतली गर्दी मतींत धरून गोंयचे पुलीसय बरेच सादूर आसात. सुरक्षा वेवस्थेचो कडक बंदोबस्त दवरला. CRPF, IRB आनी होमगार्ड पुलिसांक ड्युटेचेर दवरल्यात. म्हत्वाच्या सुवातींनी नाकाबंदी आसा. तशेंच पुलिसांनी रातीची मोबायल गस्तय चालू केल्या. पुलीस महासंचालक किशन कुमार म्हणटा, संबंधीत पुलीस अधीक्षकां वांगडा हांवें येरादारी आनी सुरक्षा वेवस्थे विशीं बसका घेतल्या. आपणें तांकां सुरक्षा आनी येरादारीच्या वेवस्थे विशीं सांगलां. आमी आमच्या वतीन फावो ते सगळे यत्न करतात. येरादारी चड आसली तरी पर्यटकांक कसलोच त्रास जावचो ना हे खातीर यत्न केल्यात. पर्यटकांनी ड्युटेचेर आशिल्ल्या पुलिसांक सहकार्य करचें. उत्तर गोंयांत 400 पुलीस कर्मचाऱ्यां वांगडा 100 IRB आनी 100 CRPF जवान दवरल्यात. जाल्यार दक्षिण गोंयांत 700 पुलीस कर्मचाऱ्यां वांगडा 100 CRPF आनी 100 IRB जवान दवरल्यात. गोंयांत सध्या वेंचणूक आचारसंहिता लागू केल्ल्यान सरकाराच्या VIP मनशांक पुलिशे कडच्यान कसलीच खासा सुरक्षा दिवंक ना. शिश्टाचार खातें म्हणटा,
जे गोंयांत येतले तांकां तांची खाजगी सुरक्षा वेवस्था दवरची पडटली. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक कांय चर्चींनी मध्यान राती खासा मिसय जातले. तशेंच व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी रिसॉर्टांनी पार्टी दवरल्यात. प्रुडंट मिडियाच्या टीमी कडल्यान तुमकां सगळ्यांक 2012 ह्या नव्या वर्साची हुनहुनीत परबी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. काँग्रेसीन मगो कडेन युती करपाचो यत्न सोडूंक ना. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी मगोचे युतीची चर्चा निमड्या पावंड्यार आसा अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रारान म्हणलां. शुक्रारा राती दोनापावला गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीची खासा बसका जाली. हे बसकेंत विधानसभा वेंचणुकेचे 101 संभावीत उमेदवारांची वळेरी काँग्रेसीन करून ती दिल्ली स्क्रिनींग समिती कडेन धाडपाची केल्या. प्रदेश काँग्रेस समितीची एक खासा बसका दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान शुक्रारा राती जाली. 5 जावपा आशिल्ली ही बसका दिल्लींतल्यान कांय फुडारी उसरा पाविल्ल्यान राती 9 सुरू जाली आनी मध्यान राती मेरेन चल्ली. स्क्रिनींग कमिटीच्या वांगडी शिवाजीराव देशमुख, गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार, सुधाकर रेड्डी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माविन गुदिनो, रवी नायक, चर्चिल आलेमांव, बाबू आजगावकार आनी समितीचे हेर पदाधिकारी हे बसकेक आशिल्ले. मोगो म्हणटा काँग्रेसीचो युतीचो प्रस्ताव तांणी भायर मारला, पूण ब्रार म्हणटा राष्ट्रवादी आनी मोगो कडेन युती जातलीच. एनसीपी के साथ हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम चरणों में है और हम उनके नेताओं से दिल्ली में मिले हैं और एमजीपी के नेताओं से भी हमने बातचीत की है. कुछ उसमें नुक्ते हैं जिनके बारे में अंतिम निर्णय बहुत जल्दी ले लिया जाएगा. नाउ दे हैव गिवन अस अ लिस्ट of recommendations according to their wisdom, that these are the 10 constituencies where we can contest. But this, the Congress party, in their collective wisdom of the PEC, has to see that how many seats we allot to them. 40 मतदारसंघातल्या संभावित 101 उमेदवारांची वळेरी हे बसकेन थारली. 40 मतदारसंघांनी मिळून सुमार 250 अर्ज पक्षाचे प्रदेश वेंचणूक समिती कडेन आयिल्ले. हातूंतले सुमार 500 अर्ज प्रदेश समितीचे बसकेन भायर मारले. 9 मतदारसंघांनी एकूच उमेदवार आशिल्ल्यान ते उमेदवार जवळ जवळ थारल्यात. 6 मतदारसंघांनी 2 जाण जाल्यार उरिल्ल्या 25 मतदारसंघांनी दरेकी 3 संभावित उमेदवारांची वळेरी केल्या अशें सुत्रां सांगतात. We have tried to make a panel of 4 names, 3 names, somewhere 4 names, where there was some sort of, we want to include the women, we want to include ST, we want to include young leaders, we want to include minorities. So that way 3-4 panels. But no decision whatsoever on any ticket. Yes, there are single applicants. We are going to recommend to the party high command that only one person had applied. आता ही वळेरी दिल्ली ऑस्कर फर्नांडिसाच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ले स्क्रिनींग समिती कडेन वतली. 15 जानेर म्हळ्यार काँग्रेसीची 25 उमेदवारांची पयली वळेरी भायर सरतली अशें थळावे फुडारी सांगतात. दोनापावलाच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. भाजपाचो काणकोणचो आमदार विजय पै खोत काँग्रेसीन वचपाचे वाटेर आसा. भाजपान विजयाच्या तिकेटीचे अजून निश्चित कितें तें थारावंक ना आनी दुसरे वटेन काँग्रेसीन ताका घेवपा खातीर हालचाली चालू केल्यात. विजय पै खोताचो काँग्रेस प्रवेशाचो विचार चालू आसा आनी मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ताचेर कितें तें थारायतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रारान प्रुडंटाक सांगलां. विजय मात हाचेर हयय म्हणिना आनी नाय म्हणिना. वेंचणूक लागीं पावता तशी विजय पै खोताचे आमदारकीचो प्रश्न परत चर्चेक आयला. हे फावट पैंगीण आनी काणकोण मेळून एकच काणकोण मतदारसंघ जाला. हाका लागून पैंगीणचो आमदार रमेश तवडकाराक तिकेट काय विजयाक अशी चर्चा चल्ल्या. विजयच सद्याक घुसपला. भाजपान अजून मेरेन विजयाचें अजून निश्चित कांय थारावंक ना अशें विजयाच्या लागींच्या सुत्रां कडल्यान कळटा. आयकूंक येता ते प्रमाण विजयान भाजपाक 5 जानेर मेरेन प्रास दिला, जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसीन आपली दारां ताचे खातीर उक्ती दवरल्यान. No, I think that is in the notice of the PCC president and the chief minister. Yeah. So they have to send the proposal and then the party has to see that what is to be done. Because we are too cautious and we are too you can say we have to keep the balance how the party has to react. If the party president and the chief minister
and the local unit approves, then we are going to admit these people. The name is under consideration. Yes, definitely. Name is under consideration. मात विजय हाचेर वग्गी आसा. तो हय म्हणिना आनी नाय म्हणिना. फ्रांसीस सार्दिनाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष करपाचो निर्णय सध्या हुमकळा. काल मेरेन सार्दिनाची अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जातली अशी खबर आशिल्ली. मात अजून मेरेन हायकमांडा कडच्यान तसो आदेश येवंक ना. ब्रारय म्हणटा वेंचणुके पयलीं प्रदेश अध्यक्ष बदलतलो. So that we will discuss with the party high command. We will give them a panel of names. And out of those names, whatever name is cleared by the Congress president, that will be... Any name has been shortlisted in this? No. We understand it's Francis Sardina's name. No, Francis Sardina is a senior leader, so naturally his name is also there, means for consideration. शुक्रारा राती प्रदेश काँग्रेस समितीन थारायल्ली 40 मतदारसंघातली संभावीत उमेदवारांचे नावांची यादी घेवन ब्रार आनी रेड्डी दनपारां दिल्लीक वचपाक भायर सरले. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.